नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. निकतेच सोंपिल्लें विधानसभेचें अधिवेशन म्हळ्यार पर्रीकाराचो वन मॅन शो. अधिवेशनात सरकारान दिल्ली 48 म्हत्वाची आश्वासनां आनी घोशणांनी 39 पर्रीकाराची. हेर 5 मंत्र्यांची फक्त 9. पळयात खासा रिपोर्ट. गोंयांत उद्देजक गुंतवणूक करूंक सोदिनात. अर्थवेवस्थेच्या नजरेन गजाल गंभीर. भ्रष्टाचाराचे आरोप आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाक आदलो मुख्यमंत्री भिडेत आलो. मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तवाचे वक्तव्य. गोवा राज्य सहकारी बँकेचेर सध्या प्रशासक घालपाची शक्यताय उणी. बँकेचे वेंचणूक निकाला प्रमाण फुडलें पावल. वेंचणुके खातीर सुभाष फळदेसायान जाहीर केली गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बचाव पॅनल. भाऊसाहेब बांदोडकाराक 29व्या पुण्यतिथी निमतान गोंयकारांनी ओपली आर्गां. भाऊचे कार्य नेहरू इतलेच महत्वाचे. भाऊचो आदलो सचिव शरद उपासनीन व्याख्यानात उक्तायलें मत. आणि गोंय विद्यापीठाच्या क्रॉस कंट्री सर्तीत हॅट्रिक करपी काणकोणच्या मल्लिकार्जुन कॉलेजीच्या नितिशा गांवकाराची कोच जावपाची इत्सा. चल्यांच्या गटात बॅनी रिबेलोन जोडले भांगरा पदक. आता खबर विस्तारान. निकतेच सोंपिल्लें विधानसभेचें अधिवेशन म्हळ्यार पर्रीकाराचो जवळ जवळ वन मॅन शोच जाल्यात जमा. सुमार 4 सप्तकां चलिल्ल्या ह्या अधिवेशनात सरकारान दिल्ली 48 मोठी आश्वासनां आनी घोशणांनी वट्ट 39 म्हळ्यार सुमार 82% घोशणा स्वता मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्यो. बाकीच्यो 9 हेर 5 मंत्र्यांच्यो. पळयात विधानसभेतल्या सरकाराच्या आश्वासनांचेर हो खासा रिपोर्ट. 27 दिसांचे पावसाळी विधानसभा अधिवेशन बुधवारा सोंपलें. अधिवेशनातले 20 दिसांचे कामकाज म्हणल्यार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो जवळ जवळ वन मॅन शोच. कांय जाण म्हणटात कांय मंत्री विधानसभेत नवेच वा पयले फावट मंत्री जाल्ल्यान ते आबूज जातात तेन्ना मुख्यमंत्र्याक हस्तक्षेप चुकना. कांय जाण म्हणटात आमदार विचारतात ते प्रश्न एकच न्हय 2-3 खात्या कडेन संबंदीत आशिल्ल्यान मुख्यमंत्रीक मदीं पडचें पडलें. कांय जाणांक दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन खातीं आसातच साठेक ताची आश्वासनां चड जावप साहजीक. कारण कितें आसूं विधानसभेत पर्रीकाराचो वन मॅन शो दिसलो इतलें खरें. पळयात ह्यो घोशणा आनी आश्वासनां. विधानसभेचें अधिवेशन सोंपचे पयलीं मायनिंग धोरण जाहीर. तरणाट्यां खातीर किमान रोजगार हमी येवजण डिसेंबरा सावन. प्रादेशीक आराखडो 2021 फेब्रुवारी 2013 मेरेन तयार. सप्टेंबरा सावन सुनावण्यो. मुळाव्या शाळांच्यो मुळाव्यो सुविधा 18 म्हयन्यांत जाग्यार घालतले. अनुदानीत शाळांनी त्या वाठारांतल्या भुरग्यां खातीर फुडल्या वर्सा सावन आरक्षण. पालक शिक्षक संघान घेवन सुदारीत मिड डे मील येवजण नोव्हेंबरा सावन. 15 ऑगस्ट मेरेन सगळ्या गरजू शाळांक बालरथ बसी. खासा दर्जो मुख्यमंत्री मेळटलो प्रधानमंत्र्यांक. मुख्यमंत्र्याच्या बसकेत काडटलो विशय. फुडल्या 5 वर्सांत कॅसिनो मांडवींतल्यान भायर. धनगर समाजाक अतिशय मागास दर्जो दिवपाचे सरकार करतलो यत्न. मडगांवां ऑगस्टाच्या 4थ्या सप्तकांतल्यान घराघरांतल्यान कोयर एकठांय करतले. ऑगस्टाच्या पयल्या सप्तकांत आमदार बँकांनी मेळटले लाडली लक्ष्मीचे फॉर्म. 90% मयेकार 19 डिसेंबरा पयलीं इवेक्यू प्रॉपर्टींतल्यान मुक्त. ऑक्टोबर 2012 सावन कृषी रथ येवजण लागतली चालीक. गोंयभरचें प्लास्टीक निवळ करपाची येवजण सप्टेंबरा सावन चालीक. हॉर्टिकल्चरची नवी येवजण ऑक्टोबरा सावन. भाज्यांचो प्रेस म्हयन्या कोंतान दवरतले स्थिर. रानां वाठारांनी सरकार नेमतलो 450 थळावे फॉरेस्ट गार्ड. झाडां बेकायदेशीर मारपाचो गुन्यांव नोंद जातलो चोरी. केशी मिटोवचे नात. नुस्तेकारांक 8 दिसां भितर 25 रुपयान लिटर कॅरोसीन. 2000 लिटर कोटा. प्रस्तावित जमीन धोरण सध्याच्या प्रकल्पांक जमीन दिल्ल्या लोकांकय लागू. ड्रग्साच्या धंद्याचेर खर कारवाय. विदेशी पर्यटकांच्यो वसणुको जावंक दिवचे ना. लुझोफोनिया गेम्स ऑगस्ट 2013 म्हणल्यार मुळाव्यो सुविधा जातल्यो तयार. मादय सरकार ग्रीन ट्रिब्युनलाचेर केस व्हरपा खातीर करतलो अभ्यास. वारसो मालमत्ता हक्क चलयांकय अधिकार मेळचो म्हूण कायदो सुदारतले. ड्रग्स माफिया रॉय नायक प्रकरणाचेर म्हयन्याभरात समिती दितली अहवाल. गोंयांतल्या केबल टीव्ही चॅनलांचे प्रश्न 6 म्हयन्यां भितर लायतले तडीक. रेल्वेचो वेवसाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण नेम करपाचें काम चालू. 2009 पुलिसांक भरती खातीर गोंयभर भरती कार्यावळ. कोयरा विलो प्रकल्पा खातीर नोव्हेंबर मेरेन थारायतले टॅक्नॉलॉजी. व्हायटनराच्या व्यसनाक लागिल्लीं भुरगीं मडगांवचे पुलीस नदर दवरून करतले उपाय. गोंय राज्य सहकारी बँकेचेर तेच लोक परत वेचून आयल्यार नेमतले प्रशासक. गोरवां सांबाळ खात्यान लावन उपरांत काडिल्ल्या वादग्रस्त प्रतिमेची चवकशी.
नादिया केशीर राजकीय रंग आशिल्ल्यान केशीची परत चौकशी, जीसीए सुकोर आयटी पार्क जमीन स्कॅमाची चौकशी आनी ते प्रमाण कारवाय, वेंचणूक आचारसंहिता आसतना नेम मोडून भरिल्ल्या उमेदवारांक धाडटले घरा, SCZची जमीन IDC घेतली ताब्यांत, मूळ धनियांक मेळची ना, बिठ्ठोना बांदिल्ली जेटी बेकायदेशीर आसल्यार वडयतले मोडून, राजीव कलामंदीर मोडून परत बांदपाच्या GSIDCच्या वेव्हाराची चौकशी, शेत जमीन बिगर शेतकारांक विकूंक दिवचे ना, PWD कॉन्ट्रॅक्टराची बिलां चवथी पयलीं पावयतले, 1400 O&M कामगारांक लेबर सोसायटीत घेतले आस्पावन, पणजी पोन्न्या गोंया बायपास हायवे 4 लेन टेंडर ऑक्टोबर मेरेन, 2 हेल्मेट सक्तीचो नेम लायतले चालीक केंद्रीय नेम मोडप शक्य ना, पोर्तुगीजांनी देवळांचेर लायिल्लो देराम कर करतले रद्द, उणें केल्लो राशन कोटा सरकाराचे शिष्टमंडळ दिल्ली मंत्र्यांक मेळटले, अनुसूचित जमातींच्यो सगळ्यो रित्यो सुवाती 3 म्हयन्यांत भरतले, गोंयचे युवा धोरण रोखडेंच करतले जाहीर, बांबोळी 2 हॉटेलांची बेकायदेशीर राखणे म्हणत पळोवणी करून कारवाय, मंत्र्याक ही आस्वासनां पाळपाचें बंधन आसता. या 48 आस्वासनां आनी घोशणांतलीं 39 म्हणजे वट्ट 82% आस्वासनां स्वता मुख्यमंत्र्याची. PWD मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या वाट्याक 4, फ्रांसीस डिसोजाच्या नांवार 1, दयानंद मांद्रेकाराक 1, रमेश तवडकरान 2 जाल्यार अलिनाच्या नांवार 1 आस्वासन आसा. व्हडल्योशो घोशणा नाशिल्ल्या हेर मंत्र्यांक मिडियांत तितली प्रसिद्धी मेळपाक पावली ना. इतलेंच न्ही, स्वताची 60 खातीं आनी मागण्यो सांबाळून पर्रीकारान आवेर्तान फुरतात आनी दीपक ढवळीकराच्या खात्यांच्या अर्थसंकल्पी मागण्यांक विधानसभेत स्वता जाप दिली. जवळ जवळ वन मॅन शोज. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. गोंयांत गुंतवणूक करूंक उद्देजक सध्या तयार जायनात. ही गजाल अर्थवेवस्थेच्या नजरेन हुस्क्याची आशिल्ल्यान सरकाराक हो प्रस्न पयलीं हाताळचो पडटलो अशें मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव म्हणटा. भ्रष्टाचार वा गैरकारभाराचे आरोप आशिल्ल्या अधिकाऱ्यां आड कारवाय वा तांकां निलंबीत करपाक आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत फाटीफुडी जातालो. असल्या अधिकाऱ्यांची काकूट करूंक फावना अशें श्रीवास्तवाक दिसता. ताची दिल्ली ट्रान्स्फर जाल्या. गोंय सुटचे पयलीं तो प्रुडंटाकडे हिडोनात उलयलो. But they should, I'll always say, because my heart is in Goa, even if I'm going out, we should get progress here. We cannot go with past glory. We have to do something new also. तो आपको क्या लग रहा है कि अभी जो ये ओवर पार्टिसिपेटिव हो रहा है, somehow progress is getting affected. We are not coming out with solution. I'll say so, because if we go out and talk to someone outside, people who are investing are doing project in other state, they say Goa में हमको डिसीजन नहीं मिलता है. If government will agree, panchayat will not agree. So why should we give this impression? Goa is a wonderful people, wonderful state. We should get a good impression. Suppose we don't need a scheme, we should say no. But once we say yes, then we should implement it. And I believe आर्या पार हो जाना चाहिए. हो जा, take a good decision, an environmental friendly decision, sustainable decision. But please take decision, because no government moves without decision. Was Digambar Kamat too soft? I am a very kind person. Because I have worked in vigilance for very long in Delhi, and so I used to always feel that sir, जब ये गलत है इसको we should punish. He will say कि नहीं, see his other point of view. Which is also, of course, he is right in a way. कि his family, other. I said नहीं, जिसने गलत किया he should be taken to task. Because You have to set an example. Raja has to be ruthless to the people who is not good. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.